जेजू बळकाच्या मोगाळ भक्तिकानो बिकर्नगड्डेच्या बाळोग जेजूच्या पुण्यतातावनो नवे वर्साचे शुभाशय तुमकां. हे नवे वर्स तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांक बेसांवांनी भरलेलें जावं. जेजू बळकाचें वार्षिक फेस्त हांगासर जानेवारीच्या 14 तारखेर आमी संभ्रमता आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन जानेवारीच्या 5 तारखेतावन नोवेनां प्रारंभ जातात. ह्या नोवेनाचो आनी फेस्ताचो विशय जावन आसा जिविताच्या वाटेर मागण्याचें हातेर. मागण्या विणें क्रिस्तांव जिणेना. तर कोडयाळच्या बिकर्नगड्डेदासच्या जेजू बळकाच्या पुण्यताक येया. जेजू बळकाक मान करया. मागण्या विशयांत सडीत समजोवणी आपणाव्या. जेजू बळकाची बेसांवां जोड घेवया. जेजू बळकाच्या फेस्ताक तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें जानेवारीच्या 14 तारखेर बिकर्नगड्डेच्या कार्मेल गुड्यार. देवान आमचो मोग केलो, आपल्याच पुताक दिलो. जेजू बापाक खाल जालो, मनशा रूप घेवन आयलो. हर जिवीत तुमच्या कुसरतानी जीवर पिलो. दास आमचो जायना जावंका सतमा धूम दिता उलो. या आमी त्या पुनशेताक, या मेळोंक वाट जीव सताक. तो आमकां दिता विशेप, जेजू घालतो बोळो. सुताचे वावूंक सुलभ, ताचे वोचे हाळू. तर या वेगी, या संगी,